गोय क्रिकेट अकादमीचे काम गोयचे तरणाटे जे क्रिकेट खेळपा खातीर हुशार आसात तांकां वेचून तांच्या नाशिल्ली क्रिकेट खेळपाचे कलेक उर्बा दिवन मुखार हाडप. मात गोय क्रिकेट अकादमीन जे चलता ते पळयल्यार राजकारणी अकादमीच्या नांवान घोटाळो करतात असो दुबाव आसा अशें काँग्रेस पक्षाचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान उक्तायला. गोंय क्रिकेट संघटनेचो जो अध्यक्ष आसा तो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो ट्रेजरर जावन आसा. खंयचेय पॉलिटिकल पार्टीचो ऑफिस बेरर जेन्ना असल्या खेळांतले बॉडीन घुस्पता जावं थंयसर आपणाक चड इंट्रस्ट दाखयता त्या वेळार असली कामां ही जाता. भारतीय जनता पार्टीन हेच्या पयलीं गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अध्यक्षाक दलाल आनी फादर ऑफ स्कॅम्स ही दोन नांवां दिल्लीं आनी तेच पार्टीचो ट्रेजरर आयज गोवा क्रिकेट संघटनेन अध्यक्ष म्हूण आसा आनी परतून एकदां आमकां दुबाव मारता की हे दलाली आनी हे स्कॅम गोंय क्रिकेट अकादमीक पावल्ले आसा. हे एकंदरीत जे चलता गोंयान क्रिकेटीच्या मळार आनी तितून राजनिती हितून दिसता आमकां की आयज क्रिकेटीनूय दलाली आनी फिक्सिंगाचे प्रकार वाडल्यात. जर तुमकां खऱ्या अर्थान गोंयच्या तरणाट्यांक क्रिकेटीच्या माध्यमांतल्यान मुखार व्हरपाचें आसा जाल्यार तांकां योग्य अशें प्लॅटफॉर्म दिवपाची गरज आसा. आमचे जे तरणाटे आसा ते नॅशनल लेवलाचे आसूं ना जावं पण तांकां ग्रूम करपाचें काम हे GCAचें जावन आसा. शेनवारा काँग्रेस हाऊसान अमरनाथ पणजीकाराची पत्रकार परिशद जाली. गोंय क्रिकेट अकादमीन गोंयच्या प्लेयरांची फकाणां करता. गोंयच्या प्लेयरांची वेचणूक करिनासतना गोंया भायले प्लेयर घेवन खेळयता. गोंयांत बरे क्रिकेट प्लेयर आसात. हाचे पयलीं तांणी गोंया खातीर खेळोन गोंयचें नांव उंच केलां अशें पणजीकार उलयलो. शदाब जकाती, स्वप्नील अस्नोडकर ह्या दोगांयनी गोंयचें नांव हें भारतभर केल्लें आसा. गोंयचे रणजी क्रिकेट टिमीक खेळोन त्याच बरोबर IPLाक खेळोन तेंच्यांनी गोंयचें नांव वयर काडलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर तिसरो जो खेळगडो आहा सौरभ बांदेकर तेणी गोंया खातीर बरी कामगिरी केल्ली आसा. आनी अशा तिनूय बऱ्या खेळगड्यांक गोंयचे रणजी टिमींतल्यान भायर दवरून भायर परराज्यांतल्या खेळगड्यांक आमच्या गोंयच्या टिमीन स्थान दिल्लें आसा. आतां हे दोग जाण जे एकोमोडेट केल्या, एक असादुद्दीन मोहम्मद आनी दुसरो अमित वर्मा, ह्या दोग जाणांचो आस्पाव केल्या आनी आमच्या गोंयच्यांक जे खेळगडे बरे आसा तांकां भायर दवरल्या. हे जे दोग जाण दुसऱ्या राज्यांतले आमच्या टिमीक खेळपाक घेतल्या तांकां आमी प्रोफेशनल म्हणूंक शकना, कित्याक तेंचें योगदान तशें कांयच ना. म्हणजे आयज पासून जर तेंचो रेकॉर्ड पळयलो जाल्यार तेंच्यांनी अशी भरीव कामगिरी खंयचे स्टेटीक केल्या अशें जावंक ना. शदाब जकाती हेणी IPLान खेळोन धोनी बरोबर खेळोन धोनीचे टिमीन खेळोन धोनीचो विश्वास प्राप्त केल्लो, गोंयचें नांव वयर काडलें. आनी ह्याच शदाब जकातीक जेन्ना तो फामाद आसलो गोंयान आनी देशान, गोंय क्रिकेट अकादमीचो अध्यक्ष राजकीय पक्षाचो खजिनो सांबाळटा. तांणी अकादमीच्या निर्णया विरोधान आवाज करतात त्या प्लेयरांक धमकी दिवन तांचो आवाज बंद करपाक सोदता असो आरोप पणजीकारान केला. विधानसभेच्या वेंचणुके पयलीं ताका आपणाचो स्टार कॅम्पेनर म्हणून आपणाक वापरून घेतलो आनी आयज तोच शदाब जकाती तेचेर आयज अन्याय जाता, ताका ह्युमिलिएट केल्लो वयता
ताका धमकी दिली वयता. ज्या मनशान गोंयचें नांव वयर काडलें तो आयज विक्टिमायज जाता. ताका थ्रेटनिंग अशी भाशा यूज करतात. आनी हे सगळें कोण करता तर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो ट्रेजरर करता. गोंया भायले प्लेयर घेवन क्रिकेट खेळोवपाचो अकादमीच्या निर्णयाचो काँग्रेसीन निशेध केला. तशेंच गोंया भायले प्लेयर घेवपाक काँग्रेसीचो विरोध आसा अशें पणजीकार उलयलो. जे गोंयच्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा त्या अन्यायाची आमी खंत उक्तायता आनी ह्या एकंदर प्रकाराचेर निशेध मारतात. हे जे 2 प्लेयर हाडले आनी आमच्या 3 प्लेयरांचो बळी दिला तेचो आमी खर उतरांनी निशेध करतात. आनी तेच्याय परस जी धमकी दिल्या शदाब जकातीक की तुजो आपूण क्रिकेट करियर काबार करतलो, तूं हेच्या मुखार आनी गोंयचे रणजी टिमीन आसचो ना आनी तूं IPL खेळोंक पावचो ना, तूं कसो पावतलो तें आपूण पळयतलो अशी धमकी दिवपी हो सूरज लोटलीकर. आमी ह्या सूरज लोटलीकराचो ह्या वेळार निशेध करता. आमकां दिसता की गोंयकारपण, गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण हे ते सामके विसरलेले आसा. आमी अमित वर्मा जावं असादुद्दीन मोहम्मद तेंच्या आमी विरोधी ना, पूण आमचो विरोध जो आसा ते भायले खेळगड्यांक गोंयांक हाडल्या तेचेर आमचो विरोध आसा. आरोपांतल्यान मुक्त जावपाक जाय आनी देखून तेणी आपणाच्या पदाचो राजिनामो दिवचो आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनान एक समिती स्थापन करची जेतून फक्त क्रिकेट संघटनेचेच लोक न्हय तर भायले लोकांक घेवचे, गव्हर्मेंट ऑफिसर घेवचे, पुलिसांचो एक प्रतिनिधी घेवचो आनी हेचेर पुराय चवकशी जावची.